नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। आमदार मंत्र्यांचे ब्राझील भोंवडेंतल्यान सरकारान आंग काडपा फाटलें कुवाड्यात सुटलें। प्रधानमंत्री मोदी पडलो मदीं, आपल्या गोंय भोंवडे वेळार वाद नाका म्हणून भोंवडीच केली रद्द। दिल्ली मिडियाचे रिपोर्ट। मोदीचे गोंय भोंवडेंत घोषणा जातले म्हणून हवा करतल्यांचे देवले वारें। मोदीन दिलो सरकार चलयतल्यांक शिस्त आनी बारीकसाणीचो मंत्र। पळयात फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया। खोला स्कुलांतल्या भुरग्यांक विखवादा जावन जाली 24 वरां। पुलीस FDA चौकशेची ना हालचाल। सेल्फ हेल्प ग्रुपाकूय विचारपी कोण ना। दुयेंत भुरगीं हॉस्पिटलांतल्यान घरा। आनी गोंयभर फिफा वर्ल्ड कपाचो फिवर। फुटबॉलाच्या महाकुंभाचो वर्स 1930 सावन इतिहास दाखोवपी म्हापशा प्रदर्शन। पळयात फुटबॉल वर्ल्ड कपाचो 84 वर्साचो इतिहास। खबरो विस्तारान। आमदार मंत्र्याचे ब्राझील वर्ल्ड कप भोंवडेंतल्यान पर्रीकार सरकारान आंग काडपा फाटलें कुवाडें सुटलां। प्रधानमंत्री मोदी मदीं पडलो आनी आपल्या पयलेच गोंय भोंवडेर कसलोच वाद नाका म्हणून सरकारान स्पॉन्सर केल्ली आमदार मंत्र्यांची भोंवडीच रद्द केली। दिल्लीतल्या न्यूज एजन्सीनी ही खबर उक्ताडार हाडल्या। खेळा मंत्री रमेश तवडकार धरून गोंयचे 6 आमदार मंत्री सरकाराचे 90 लाख कड्डून ब्राझीलाक वचपाक फुलिल्ले। एकच गोंयकारांक मोदी बाबान दिलो म्हणटा ते हे पर्रीकार बाब पैसे 6 आमदारांक मोडून घेतले। 89 lakhs ऑफ रुपीज ते आमकां परत केले। तो जॉन ताणें कॅन्सल करून ते पैसे गोंयकारांचे रिफंड केले। इतलेंच आमचें मेवलां। आमी एज्युकेशन प्लॅन केल्लें, PMO लेटर केल्लें। हें जे पर्रीकार बाब करता तें बरें न्हू, इट इज एरोगन्स। पर्रीकार बाबर अशेंच म्हणून ना, तेणें नॅशनल TV चॅनलाक म्हटलें 7 जाण आपूण 40 जाण धाडटलो। सो दॅट इज द हायट ऑफ स्टुपिडिटी एंड एरोगन्स। एंड आय एम व्हेरी हॅपी that Prime Minister has acted at the complaint lodged by us to his office, to the PM. भारत 2017चे फिफा अंडर-17 वर्ल्ड कप करूंक सोदता। गोंयांतूय ह्यो मॅची जावच्यो म्हूण गोंयचो प्लान चल्ला। ताका लागून गोंयचे आमदार मंत्री असले संवसारीक सर्तीचे आयोजनाचो अभ्यास करूंक ब्राझीलाक वतात असो मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडिया आनी विरोधकांकडेन आर्ग्युमेंट घाल्लो। पूण पर्रीकाराचो हो आर्ग्युमेंट विरोधक आनी सामान्य लोकांक मानवलो ना आनी पटलोय ना। प्रकरण PMO मेरेन पाविल्ल्यान प्रधानमंत्री मोदीन मदीं पडून आमदारांची ब्राझील भोंवडी पुराय बंद करची म्हूण पर्रीकार सरकाराक फर्मान सोडलें म्हूण दिल्लीतली मिडिया सांगतात। आपले पयले गोंय भोंवडेर कसलेच तरेचो वाद नाका म्हूण मोदीन शिटूकसाणीन शादुरकाय दाखयली म्हूण जाणकार उलयतात। रमेश तवडकार, बेंजामिन सिल्वा, मिलिंद नायक, आवेर्तान फुर्तात, ग्लेन टिक्लो, कार्लोस आल्मेदा हे 6 आमदार लोकांचो पयसो कड्डून ब्राझील टुरार वचपाक फुलिल्ले। पूण विरोधी पक्ष आनी मिडियान विशय तापयल्ल्यान प्रकरण 6 जाणांच्या आंगार आयलें। आपले बोल्सांतले पयशे मोडून ब्राझीलाक चल्ले म्हूण ते बेगीन जाहीर करून मेकळे जाले। खेळा मंत्री रमेश तवडकारान तर ब्राझील वचपाचो विशयूच सोडून दिलो। बाकीचे 5 जाण मात वतले। मात मोदीच्या निर्णयान दिल्लीतले BJPचे फुडारी अजाप जाल्यात। दिल्लीतले भाजपाचे म्हणयारे सांगतात ते प्रमाण ते पयलीं पर्रीकाराची भुमिका तीच BJPची भुमिका अशी भुमिका घेवची म्हूण तांकां सांगिल्लें। दिल्लीतले मिडियाच्या रिपोर्टा प्रमाण BJPतलेच कांय जाण आतां ह्या गजालीचेर मातसो वेगळो सूर लायतात। गोंयचे आमदार मंत्री जर सर्तीच्या आयोजनाचो अभ्यास करपाक वचपाक सोदताले जाल्यार ते वर्ल्ड कप सर्त सुरू जावच्या पयलींच वचपाक भायर सरपाक जाय आशिल्ले। ब्युरो बरोबर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। प्रधानमंत्री मोदीच्या पयल्या गोंय भोंवडेचो सरकार आनी BJPन मोठो गाजोवाजो केलो। मोदी आयलो आनी सरकार चलयतल्यांक शिस्त आनी बारीकसाणीन खर निर्णय घेवपाचो डोस दिवन गेलो। गोंयच्या येवजण्यांक केंद्र सहकार्य करतले म्हणून सांगून गेलो। मात मायनिंग पॅकेज, जुवारी पूल, गोंयाक खासा दर्जो ह्या सारकिल्ल्या गजालींचेर मोदी घोशणा करतलो म्हणून जांनी हवा केल्ली तांचे वारें दिवन गेलो। मोदीच्या पयल्या गोंय भेटीचेर फुडाऱ्यांक कितें दिसता पळयात। देशाची विस्कटिल्ली घडी जाग्यार घालतले, अर्थवेवस्था जाग्यार हाडटले जाल्यार कांय खर निर्णय घेवप सरकाराक चुकना। त्या खातीर घडये लोक सरकाराचेर बेजारूय जावं येता। पूण शिस्त आनी बारीकसाणी शिवाय परिस्थिती जाग्यार येवंक शकना हो कानमंत्र मोदीन ताळगांवां BJPच्या कार्यकर्त्या मेळाव्यांत सरकार चलयतल्यांक आनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक दिलो। मातसो हो मंत्र आयकात। कड़वे निर्णय करके, कठोर कदम उठा करके देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक लगता है। मैं जानता हूं ऐसे कठोर निर्णयों के कारण
जिस मोदी को लोग इतना प्यार करते हैं, शायद उसमें कमी आ जाए, कहीं नाराजगी भी आ जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इन कठोर निर्णयों के बाद जब स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा तो ये प्यार पुनः वर्षा होना शुरू हो जाएगा। हो नेम देशाक लागू तसो गोंयाकूय। गोंयची आर्थीक परिस्थिती सध्या वेगळी ना, हो मोदीच्या मंत्राचो मतितार्थ। मात मोदीक गोंय लकी, गोंय त्याचे लागीचे म्हूण हवा करून ताचे कडल्यान मायनिंग, जुवारी पूल, कासा दर्जो असले गजालींचेर घोशणांचे अपेक्षांची हवा करतले फुडाऱ्यांचे वारें मोदीचे हे मंत्रान बरेंच देंवलां। गोंयचे येवजण्याक केंद्र सगळे सहकार्य करतले हें एक उतर सोडल्यार मोदी सगळ्यांक गुंडावन उलयलो। नेमकें ठोस कांयच ना। मोदी गोंयांत येवच्या पयलीं स्वता मुख्यमंत्री पर्रीकाराक कितें दिसतालें तें पळयात। जुवारी यू वेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। मोदीन मात जुवारीचेर गुंडावन बरी कहानी सांगली। और जो हिला हुआ जुवारी का ब्रिज है ना, वो हिलने देना है क्या? मजबूत बनाना है कि नहीं बनाना? नया बनाना है कि नहीं बनाना? काम बहुत बड़ा है, महंगा है। मैं गोवा के वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मनोहर जी ने गोवा के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो कदम उठाए हैं, उसको भारत सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। लोकसभा वेंचणुकेत गोंयचे बीजेपीन मायनिंग, दोट्टी नागरिकत्व, गोंयाक खासा दर्जा सारकेले विशय काडिल्ले। मात मोदीन हे गजालीचेर ब्र काडले ना। आता कांय विरोधक आनी आमदारांक हो विशय मेळ्ळा। As far as Goa is concerned, mining sector and he with conviction he has shown a positive sign. So indirectly म्हणला की mining hope बरो आसा आणि we will see in the near future. But overall outline or package what we were expecting or anything on special status for Goa हाजेर काय उलोवप जालें ना। काँग्रेस म्हणटा पर्रीकर सरकारान घाईन कामां सुरू केल्यात ती गोंयच्या बऱ्याक न्ही, ह्यो आंगलट येवपाच्यो गजाली। काँग्रेस ह्यो गजाली मोदी मेरेन पावयतली। जो फाउंडेशन स्टोन घातलो तो मांडोवी तिसऱ्या पुला, म्हाका दिसता बरोबर ना। सगळे लायसन्स मेळून आतां, डिफेन्स क्लियरन्स मेळून आतां, एक गायन प्रोजेक्ट जाता आनी जे प्रोजेक्ट लोकांचे पयशे विभागता चड पयशांक टेंडर आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिवन, म्हाका दिसता मोदी बाबान तें बंद करपाक जाय। We welcome the initiatives, the positive statements made by Shri Narendra Modi, who said that mining should start sooner and that he has directed all his departments to see that clearances are given and things are kick-started. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। खोला काबदेराम स्कुलांतल्या भुरग्यांक वीख बाधा जावन 24 वरां जालीं। पुलिसांची कांयच जाग मागना आनी FDA हालचाल करिना। FDA विचारल्यार ते सांगतात पुलिसांनी खंय शेनवारा जेवणाची सॅम्पलां घेतल्यात, तांकां सोमारा मेळटली। काबदेरामाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक विचारल्यार ती सांगतात तांकां खंय शिक्षण खात्यान स्कुलाक खाण जेवण चालूच दवरूंक सांगलां। मिड डे मिलात पाल पडिल्ल्यान 6 भुरग्यांक शेनवारा बाळी भलायकी केंद्रांत घाल्लीं, आयतारा तांकां घरा धाडलीं। स्कुलांनी मदले सुटयेच्या खाणा जेवणात पाली पडपाच्यो थांबनात आनी भुरग्यांची हागोकूय बंद जायना। मिड डे मिलांतल्यान विषबाधा जाली की पुलीस आनी FDA जेवणाची सॅम्पलां घेवन वतात आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे थोडे दीस दोळ्यांत उदक लावन परतो आपलो नित्याचो कारभार सुरू। काबदेरामचे केसीचें हेंच चल्लां। 24 वरां जालीं FDA कडेन अजून विषबाधा जाल्ल्या जेवणाची सॅम्पलां पाविल्लीं नात। पुलीस खंय ती सोमारा धाडटले। प्रुडंटान ते मिड डे मील दिवपी सुरभी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक विचारलें। कुंकळी पुलिसांनी हे ग्रुपा आड कागाळ घाल्या। इतली मोठी गजाल घडली, पूण अजून मेरेन कारवाय कांयच ना। प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे रांदचेकुडीची पळोवणी केली। प्रुडंटान सुरभी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक नेमकें कितें जालें काय म्हूण विचारलें बी, पूण तांचे कडेन जाप ना। काहीच सांगू शकणार, कित्याक काहीच खबर ना। आम्ही इतकी केअरफुली करतात पण काहीच सांगू शकना कशी घडले आणि किती म्हणून। गजाल इतल्याचेर सोंपना। तांणी सांगलें तें आयकल्यार आनीक शॉक जावपाचो। अनिल पवारान कितें सांगलें काय म्हणटा? पवार सर आमच्या मुखार दिसलो ना न्ही, सद्या मेळना आमकां। राती फोनार सांगितलं न्ही, खावपाक करून दिल्या आतां अशें। परती सुरू कर म्हणून सांगलें तुमकां? बंद करनाका म्हणून सांगलें, सुरू कर म्हणून सांगलें। सो तुमी फाल्यांच्यान परती सुरू करतले? सरकारान हे गजालीची बेगोबेग दखल घेवन कितें तरी करचें म्हूण भुरग्यांचे आवय बापूय मागतात। अशीं भुरग्यां मागीर हॉस्पिटलांत हाडची पडटा, ते कोण तरी गव्हर्मेंटान तेंचें एक्शन घेवपाक जाय। तांकां चेक करपाचें जावं ना, जाल्यार तांकां कितें बंद करपाचें जावं ना, कितें तरी बरें खावपाक दिवपाचें। गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक जाय, तें कितें तरी हें करपाक जाय, वेवस्था करपाक जाय बरोबर। कित्याक अशें जालें जाल्यार मागीर भुरग्यांची वाट लागता न्हू।
मिड डे मील खावन विषबाधा जाल्ल्या भुरग्यांक बाळी हॉस्पिटलांत घाल्ली. 24 वरां दवरल्या उपरांत तांकां आयतारा दनपारां डिस्चार्ज दिलो. Today at around 1 o'clock, all the 6 children were discharged. Everybody has improved with the treatment they received at PHC. So right now during hospital stay, they were absolutely fine. No incidences of occurrences of vomiting or abdominal pain or loose motions occurred to them. So today afternoon at around 1 o'clock, we discharged all the 6 kids and they are absolutely fine. मिड डे मिलाच्या ह्या विषबाधा प्रकरणाचो तपास चल्ला तो पयल्यार कोणूच सारको सिरियस दिसना. शाळा, शिक्षण खातें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FDA आनी पुलिसूय सगळे सुशेगाद चल्लां. कारवाय कोण, कशी, केन्ना करतलो हाचेर पालकांकूय कांयच खबर ना. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक विचारपी कोण आसा काय ना. काबदे राम सावन प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.